37वे राष्ट्रीय खेळ गोंयांत जानेवारी 2023 जावपाची शक्यता आसा असो ग्रीन सिग्नल केंद्रा कडल्यान गोंय सरकाराक मेळ्ळा अशी माहिती खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिली। डिसेंबर 2022 मेरेन गोंय राष्ट्रीय खेळा सर्ती खातीर पुराय जातले अशें मंत्री सांगता। नॅशनल गेम्स होस्ट करप इट्स नॉट एन जोक काय न्ही, त्या खातीर प्रॉपर प्लॅनिंग आनी एडमिनिस्ट्रेशन लागतलें। दोन आमचे ग्राउंड उरले, काल हांवें ऑलरेडी सांगिल्लें आहा की वास्को जो स्क्वॅश कोर्ट आसा आनी जो लॉन टेनीस जो कोर्ट आहा तो ऑलरेडी रेडी आसा आनी वी आर गोईंग टू इनॉग्रेट विथ सून आफ्टर। एक्चुअली हांवें 2 तारखेक डेट दवरलेली आशिल्ली ऑगस्टाक, बट कोड ऑफ कंडक्ट लागलो म्हणटा हांव तो शिफ्ट करता आनी सून आफ्टर द पंचायत इलेक्शन वी आर गोईंग टू नॅशनल गेम्सा संदर्भान लागणारो जो इन्फ्रास्ट्रक्चर ते आमचे रेडी आहा। आतां ऑलरेडी आमी फिफाच्या वर्ल्ड कपाच्या अंतर्गत बरेचशे ग्राउंड्स आमी तयार करता, तो एक मेजर। बाकी सगळे आमचे अंडर मेंटेनन्स आसा। फक्त 2 वर्सां कोविड पॅन्डेमिका सिच्युएशन लागून थोड्योश्यो काही गोष्टी घडिल्ल्यो आसात। आय एम रेडी बाय 2022 विथ ऑल इन्फ्रास्ट्रक्चर।